नमस्कार. दनपारच्या खबरापत्रांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. लिकर गेट प्रकरणात धरिल्ल्या दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक 6 दिसांचो रिमांड. 6 दीस ईडीची कस्टडी. 10 दीस कस्टडी मेळची म्हण ईडीचो दिल्ली रोज एव्हन्यू कोर्टात नेट. दुसरे वाटेन बीपी देंवलो म्हण केजरीवालाक कोर्टांतल्यान हॉस्पिटलांत व्हेलो. केजरीवाल ह्या प्रकरणात किंगपिंग ताणें स्कॅम केला म्हण ठोस पुरावे आसात. ईडीचो कोर्टांत दावो. लिकर गेट प्रकरणात ईडीन केजरीवालाक आवळ्ळो. कोर्टान अटके पासत थाकाय ना म्हणून स्पष्ट करताच बेरेस्तारा राती ईडीन केजरीवालाच्या बंगल्यार वचून केजरीवालाक उखल्लो. दिल्ली रोज एव्हन्यू कोर्टा मुखार उबो करून ईडीन ताची 10 दिसाची कस्टडी मागिल्ली. कोर्टान 6 दिसाचो रिमांड जाहीर केलो. लिकर गेट प्रकरणात केजरीवाला आड सगळे पुरावे आसा म्हणून ईडीचो दावो. मजगती बीपी देंवलो म्हणून केजरीवाल कोर्टांतल्यान हॉस्पिटलांत पावलो. हे वटेन कोर्टान अर्द राखून दवरल्या. मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र कुमार जैन उपरांत केजरीवालाकूय आडकयलो काय म्हणून सगळ्यांक प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साउथ ग्रुपा कडल्यान मेळिल्ल्या 45 कोटी रुपया आम आदमी पार्टीन गोंयांत 2021-22 वेंचणुकेंत वापरले. ईडीन दिल्ली रोज एव्हन्यू कोर्टा मुखार दावो केला. हवालाच्या माध्यमांतल्यान 4 मार्गांनी गोंयांत पयशे पावले आसुये म्हण ईडी म्हणटा. साउथ ग्रुप आनी लिकर केशींतल्यान आरोपी मदीं मध्यस्थी म्हूण खंय केजरीवालाची भूमिका. ईडीचो दावो. दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक अटक केल्या उपरांत देशभर आपाचे कार्यकर्ते रस्त्यार. केजरीवालाचेर अन्याय म्हणून दिल्ली कोर्टा भायर आपाच्या कार्यकर्त्यांचे घुमशाण. गोंयांत मडगांवां निदर्शन. पुलिसेन आपाच्या फुडाऱ्यांक उखल्ले. सरकार पक्ष समर्थक म्हणटा कारवाय कायद्याक धरून. विरोधक म्हणटा केजरीवालाच्या भयान सुडाचें राजकारण. 9 समन्स चुकयल्ल्यान केजरीवालाक हायकोर्टान अटके पासून थाकाय दिवं नाशिल्ली. उपरांत ईडीन ताका घरा वचून उखल्लो. देशभर आपाचे कार्यकर्ते चाळावले. We have showed solidarity with our leader and we are here to tell them but they are की भिवून रावा म्हणून भिवपाची गरज आसा. सीएम म्हणटा भिवपाची गरज न्ही, तुमकां भिवपाची गरज आसा. साउथ गोवा सीट, नॉर्थ गोवा सीट न्ही, देशभर तुमकां भिवपाची गरज आसा. हें सांगपाक तांकां आमी. इट इज ओनली अरविंद केजरीवाल बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज अ पर्सन फ्रॉम द सिस्टम. हो सिस्टमांतलो भुरगो, हो सिस्टम जाणा आनी सिस्टमाक वाजेन आज तो भायर येवन सिस्टमांतलो भायर येवन ही वेंट टू फायट अगेन्स्ट दीस वॉट इज हॅपनिंग आनी डेमोक्रेसी जो हत्या केल्ली आहा. सो हो सिस्टमांतलो भायर येवन आज दिल्लीन हेल्थ मॉडेल, एड्युकेशन मॉडेल, हे सगळे मॉड्यूल्स जे फाव ते लोकांक वॉट पीपल डिजर्व हे तेन दाखोवन दिल्ल्या. आनी ही भंय हे सरकाराकूय न्हू आख्खे बीजेपीक ही भंय जाल्ली आहा. आनी हे भंये लागून एडिशनली इंडिया एअरलायन्स पळोवन मजगती विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केजरीवालाक समर्थन दिवपी प्रतिक्रिया दिल्या. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता ते आतां भिल्या. कित्याक टायमींग जर आमी पळयत ताजो एरेस्टाचो जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज द सायन्स ऑफ शोईंग दॅट दे आर लुजींग द इलेक्शन्स. तुमचे कडेन आतां इतलो टायम आशिल्लो मरे, तुमकां जाय तुमी कितें करता. सो आतां एन द ईव ऑफ इलेक्शन ही कित्याक ही गडबड, कित्याक इतलें हें वातावरण तुमी निर्माण केलां. ह्या सुद्दां केसीन माननीय श्री अरविंद केजरीवाल हे पूर्ण निर्दोश सुटका जातली अशी म्हाका आशा आसा. कारण हाज्या पयलीं ईडीच्या बाबतींत अशेंच जाल्लें आसा आनी ही जी आसा ही भारतीय जनता पक्षाची डिक्टेटरशिपाची नांदी आसा. इलेक्शनाच्या मेन टायमाचेर एका पार्टीच्या लिडराक आनी एका चीफ मिनिस्टराक अरेस्ट करप ही एक बरी गजाल न्हू. ही गजाल डेमोक्रेसी खातीर बरी न्हू, लोकशाये खातीर बरी न्हू. हे खंय तरी हुकुमशाहीच्या वाटेन वयता अशें आमकां तरी दिसता. जर केजरीवालान कितें केलां ना त्याच्या पार्टीच्या लिडर्सांनी कितें केलां जाल्यार हेची चवकशी पयली जावपाक जाय आसली. जशें बाकीच्या लिडरांचेर एक्शन जालें तशी केजरीवालाचेर पयली एक्शन जावपाक जाय आसली. सरकारांतले आनी सरकार समर्थक फुडाऱ्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. त्यांच्या भितर तेंच्यांनी जे गोष्टी केल्ले आसात, जे स्कॅम केल्ले आसा लिकरचे, ज्या तरेन तेंच्यांनी सरकारचो रिवानी बुडयल्लो आसा आनी कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी जे काम केल्लें आसा लिकर स्कॅमाच्या हातूंतल्यान आनी त्यामुळे ते प्रूव जातलें म्हणूनच तांकां अरेस्ट केल्ली आसा. आनी म्हणून कविता जेन्ना तिणेंय स्टेटमेंट केलो न्ही तांचो हें आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की जो ईडीन कारवाय केल्या योग्य कारवाय केल्या असं म्हाका दिसता. कित्याक जेन्ना 9 फावटी ताका नोटिसीस धाडलेल्या कित्याक तो आन्सर करपाक सोदना, कित्याक ताका इंटरिम रिलीफ जाय आसली, कित्याक लागून तो कोर्टान गेलो. अरे एज अ चीफ मिनिस्टर तूं आन्सर कर आनी यो. बट तेणेन खंय तरी म्हाका दिसली ताका आपल्या जिवाक तेणें स्वताक आपल्या कायद्याच्या वयर समजल्या कारणान म्हाका दिसता हें सगळें जाल्लें आसा. आनी आयज
जेन्ना अरेस्ट जाल्या उपरांत काल आयज म्हाका खूब दूख लागता कित्याक हेच आमचे गोंयचे जे आपाचे लिडर आसा ते आतां प्रोटेस्ट करपाक लागलेले आसा. ताचेर राजकारण अशें हांव म्हणना, पण यू हॅव टू हॉनर सम ज्युडिशियल ऑर्डर्स. कारण ज्युडिशरी ही स्वतंत्र आसा भारत देशांत. कितें कारण बॉन्ड जे आसा सुद्दां ते रिजेक्ट केले पळय आमी घेतिल्ले. सो ज्युडिशरी घटने प्रमाणे चलता आनी त्या प्रमाणे आमी चलूं जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रशियेत मॉस्कोच्या कॉन्सर्ट हॉलाचेर आयसिसाचो हल्लो. फारपेटात 60 जाण सोंपले म्हूण म्हायती. सुमार 145 मायज लोक खंय जखमी. 5 दहशतवाद्यांनी खंय हल्लो केला. लागसारच्या क्रॉकस सिटी हॉलाचेरूय स्फोट. अमेरिकन दुतावासान खंय हल्लो जावये म्हूण दुबाव उक्तायिल्लो. असोळणा पुलीस चेकपोस्टा लागसार एक्सिडंट. 16 वर्साचो बायक रायडर हॉस्पिटलांत सोंपलो. स्कुटरीचो ताबो सुटिल्ल्यान गाडी व्हरून झाडार मोखली. मजगती कुणय मोटर आनी मोटरसायकली मदीं एक्सिडंट. एकलो जखमी. तुम्ही आज सकाळी फुडें पळयता हांगासर हो पुणे हांगासर हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक क्रेटा गाडी जी कर्नाटकाच्यान गोंयांत येताली आनी हो जो वन वे आहा हांगासर जो तपोभुमी कडल्यान पुणे हांगासर आहा आनी एक 2 व्हिलर बाबडो आपल्या दिशेन हांगासर कामाक लागून पणजे वतालो. निखील नायक हो खांडेपारचो रहिवासी 31 वर्साचो आनी ताणें अकस्मात ही गाडी जेन्ना वन वे ताका अकस्मात फुड्यान दिसली तेन्ना दोगां मदीं अपघात जालो आनी हो निखील नायक 31 वर्साचो भुरगो आहा हेका सद्या GMCन एडमीट केल्लो आसा. हांगासर पयला आसतना इतलो हो शार्प टर्न आसा आनी जर व्हडले व्हडले ट्रक सुद्दां हे सायडीच्यान वन वेच्यान येतात तेन्ना प्रॉपर सिग्नल प्रॉपर बोर्ड हांगासर सायनबोर्ड लावपाची गरज आसा जेणे करून वन वे आसलेल्या कारणान हे सायडीच्यान स्पिडीन गाडयो आसता आनी अकस्मात गाडी फुडल्यान दिसतकूर एकामेका भितर मिसकम्युनिकेशन जावन ब्रेक मारप वयता आनी अशे अपघात घडटा. संजीवनी साखर कारखान्यांत चोरी. अनवळखी मनशा आड फोंड्या पुलिसेन FIR रजिस्टर केल्या. तपास चल्ला. कारखान्यांतले खंय कांय वस्तू चोरयेक गेल्या. फोंड्या पुलीस तपास करता. संजीवनी शुगरकेन फॅक्टरी फाटली 3-4 वर्सां जालीं आतां बंदूच आसा आनी ही बंद आसलेल्या कारणान जे स्पेअर पार्ट्स आसा आनी जे सामान आसा हे फॅक्टरीनूच तशेंच पडोन गेल्ले आसा आनी त्यामुळे काल एक पुलीस कंप्लेंट जाल्या की काही सामान जे शुगरकेन फॅक्टरी भितर आशिल्ले ते चोरयेक गेला म्हणून. आनी हे जेन्ना ही चोरी जी आहा 15 तारखेक उघडकीस आयली कारण जेन्ना फाटले एडमिनिस्ट्रेटर आहा ते रिटायर जातकूर जेन्ना नव्या एडमिनिस्ट्रेटरान ताबो घेतलो तेणी तेन्ना शटर जेन्ना ओपन आहा ते पळयले आनी जेन्ना पळयले की काही सामान आहा ते भितरले चोरयेक गेला म्हणून कारण शटर ओपन आशिल्लें आनी 15 मार्चाक हे सामान ना जाल्ले आनी तेजी काल फोंड्या पुलिसेन कंप्लेंट केली आनी ती फोंडा पुलिसांनी रजिस्टर केल्ली आसा. आनी त्यामुळे जेन्ना तांकां सांगलां की तुमचे सामान जे इनवर्ड तुमी केल्ले आसा जे कितें कितें सामान आशिल्लें तेजें लिस्ट हाडून दिया आनी त्या प्रमाणे कितले सामान भितरले मिस जाला त्या प्रमाणे तेजो एस्टिमेट केलो गेलो वयतलो आनी त्या प्रमाणे कितें आसा ती फुडली चवकशी सुरू जातली म्हणून. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ईडीचे दिल्ली विभागीय कचेरेन प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या सकल गोंय सयत देशांत 9 सुवातींचेर धाडी घाल्यात. MS हेल्मान रिया IT ट्रेड प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीचे ऑडिट टॅक्स प्रकरणात रेड. 2020 MS वेस्टेज मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेडाचे बँक अकाउंटांतल्यान 18 कोटी बेकायदेशीर पद्दतीन ट्रान्स्फर केले म्हूण आरोप. दिवचले दांड्यो वाघ भोंवता म्हूण थळाव्यांचो दावो. बोड्ड्या गोटणेश्वर रातचो वाघ दिसता. बेरेस्तारा खंय दोडामार्ग रस्त्यार एकल्याक दिशिल्लो. थंय पयलीं एकदां राना खात्यान पांद्रो लायिल्लो. त्या वेळार लोकांनी तो देवाचो म्हणून सांगून धरपाक विरोध केला. प्राणीमित्र अमृत सिंग सांगता. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट केरकार म्हणटा पयलीं लोक थंय वाघाक पुजताले. दिवचले वाघाचो वावर पयले सावन आसा. पयले लोक वाघान थळाव्यांक कित्याक करचें न्ही म्हूण पुजा करताले. हो दांडियो वाघ ह्या वाठारांत येवप खूब कुस्तार आसा. पूण पयलींच्या तेंपार ह्या सगळ्या वाठारांत आमी लांबगांव गेले जाल्यार थंय आमकां वाघाच्यो ओरी पळोवपाक मेळटा. मागीर आमी जर अवचीत वाड्यार दिवचले गेले बाजारांत जाल्यार थंय आमकां वाघाची पुजा जाल्ली पळोवपाक मेळटा आनी तेणी आपणाक त्रास दिवंक जायना म्हणून लोक ताका पुजताले. प्राणीमित्र अमृत सिंग म्हणटा पयले राना खात्यान पिंजरो लायिल्लो. कांय थळाव्यांनी देवाचो वाघ म्हूण सांगून वाघ धरपाक विरोध केलो.
तो स्पिडीन जेन्ना आयलो तो वाघ जो आसा तो ताका दिसलो आनी तो ह्या वाटेंतल्यान तेवटेन वयता म्हणजे तेणी जवळ जवळ तेजी हायटूच जी आहा ती व्हडली दाखयली आनी बरो हांगातल्यान तितको लांब दाखयलो. पिंजरो लावपाक हें केलो पण लांबगांवच्या लोकांनी गांवकरी जे मूळ जे आसा तेंच्यांनी वाद घालो की आमचो देवाचो वाघ आसा तेका धरपाक मेळचो ना आनी तेंच्यांनी मागीर ते बाचाबाची जाली. आमी तेंच्यांनी सांगलें की आमी इतकी वर्सां हांगा काडल्या आमकां वाघ जो आसा तो दिसता म्हटल्यार आमकां केन्ना कांय करूंक ना. थळवे म्हणटा रातचो वाघ दिसता. ब्रेस्तारा दोडेमार्ग रस्त्यारूय दिशिल्लो. जातले 15 दीस सुमार वाघ येयल्लो रातचो 2 सुमार. अशें उडकी मारली तेणी आनी रातचो आमचो मानाय आसलो ताका दिसलेलो तो फोनार उलयतालो थंयसर. येयलो तो आनी तो म्हणपाक लागलो भोंवन असो गेलो वयल्यान. ते हांगासर आमच्या मनाय रातचो 2 सुमार वाघ दिसलो. तो असो भायरसून येयलो आनी असो आमच्या घराच्या समोरसून असो सायडीकसून तसो गेलो आनी तसो वयर उडकी मारून मागीर तेवटेन ते सायडीक गेलो. मनाय आमच्या मातसो फोनाचेर उलय रातचो 2 सुमार. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 2008 पणजे पोलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीत पणजे पुलिसेन केल्लो ओरिजिनल FIR कोर्टात दिवचो म्हण मुखेल आरोपी बाबूश मोन्सेराताच्या अर्जाक मडगांव स्पेशल कोर्टान मान्यताय. बाबूशान पुलिशे आड केल्ल्या कागाळीचो पणजे JMFC कोर्टा मुखार दिल्लो अर्जाचेर रिपोर्ट दिवचो म्हण बाबूशाचो अर्जूय मान्य. केस परत 5 एप्रिलाक. The PPA on last date he had filed an application under section 91 for basically directing the IO in this matter to produce the original FIR copy because they have objected because they don't have the original copy. They have produced the certified true copy. So they are directed that application is allowed. We filed a reply and that application is allowed and the IO is now directed to produce the original FIR. And our application is pending. The PPA has we have filed an application like I told you before. We have filed an application directing, asking the court to direct the PPA to produce the document in respect of the complaint filed by us. We have registered in respect of us. Hence, now what has happened is the PPA has took time to file a reply to that application. So on the next date, that on 5th of April, that application we will file a reply. And the application. What is that application? That application is basically directing the PP to produce the closure report in the complaint that we have filed, which is filed before the JMFC in Punjab. BJPचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आज फाल्यां करीत हुमकळो. BJPन 4थें लिस्ट जाहीर केलें. दक्षिण गोंयचें नांव ना. 5व्या 6व्या लिस्टांत एक वेळ आसूंक शकता. सुत्रां आज फाल्यां करीत आजून सांगतात. ते वटेन BJPचो उमेदवार आदीं स्पश्ट जावं दी उपरांत आपलो उमेदवार जाहीर करता म्हूण काँग्रेस रावल्या. BJPन काँग्रेसीचे अकावंट फ्रीज केल्या तातूंत लोकांची मेंबरशीप फी आसा. यूथ काँग्रेसीच्या वांगड्यांची फी आसा. विरोधी फुडारी युरी सांगता. BJPन कितलेय यत्न करून गोंयांत काँग्रेस 2 सिटां काडटा म्हूण युरीक विश्वास. आज जेन्ना ही एक क्रिकेटीची मॅच जातली मॅचीन हे BJPचे मनीस बॅटिंग करपाक रेडी आहाय पूण ऑपोजिशनाक बॅटूय ना आनी पॅडूय ना. पूण ह्या BJPच्या मनशांक हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना तुमी बॅटिंग करपाक सोदता जेन्ना ऑपोजिशनान तुमकां एक्सपोज केलेले आहाय कित्याक बॉल गार्ड घेवन ते नाय आज एक्सपोज जालेले आहाय आनी लोक द पीपल will basically bowl out this BJP government at the right place at the right time. They will be caught off guard. आज म्हाका दिसता जे तेंगेलो जो नारा आहा अब की बार 400 पार म्हाका दिसता हे सगळे अब की बार पोके फार आनी जेन्ना आज ऑपोजिशनाक पॅरलायज करपाक हे सोदता it is basically a disgusting act and it is a murder of democracy. And a Congress Pakshache account freeze jata. Freeze and sealing of these bank accounts of the Congress party where membership fees of party members was deposited of several frontal organizations like NSUI, like Youth Congress and the contributions of the well-wishers. Amgele sogle account seal kele and this is done solely to incapacitate the Congress party. आणि एमी म्हादईचो प्रयत्न जो म्हाका दिसता जो विश्वासघात गोंयकारांची केलेलो आहा तो लोकांक सगळें खबर आहा. They may try to divide us based on our religion,
based on, but we are quite sure that Goa has been always liberal and the people are wise enough, and the BJP today are rattled with the situation, and we are confident that the Congress party will win both the seats of North Goa and South Goa. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार वेळार कोणूय मतदारांक हायस म्हणून कॅश नाजाल्यार फुकट सामान वस्तू वाडटा आसत जाल्यार कागाळ करूंक इन्कम टॅक्स खात्यान खासा कंट्रोल रूम बांदला. पणजे पाट्यार EDC कॉम्प्लेक्सांत हो सेल सुरू केला. लोकांनी कागाळ करची म्हूण उलो. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe. Keep watching Prudent.